आम आदमी पार्टी सत्तेर आयली जाल्यार सरकाराच्या गृह आधार येवजणेंतल्या लाभार्थ्यांक सध्या म्हयन्याक मेळटा ती रक्कम 1,500 रुपया वयल्यान वाडोवन 2,500 करतले। दिल्लीची आमदार आनी आम आदमी पार्टीची गोंय प्रभारी आतिशी मार्लेनान घोषणा केली। ज्यांना बाय लुटता ज्यांना बाय लुटता आम आदमी पार्टी शुक्रारा दिसभर भोंवडेर आशिल्ली अतिशी मार्लेनान आप फुडारी सुदेश मयेकर आनी हेर वांगड्या बरोबर कळंगुटे आनी बाणावले मोहिमेक सुरवात केली। बायलां घर चलयतात आनी कुटुंबाची जतनाय घेतात, तरी लेगीत त्यो दादल्यांचेर पुरायेन अवलंबून असतात। बायलांक अर्थीक नदरेन बळिश्ट करपा खातीर आमी हे रक्कमेत वाड केल्या। आप सत्तेर आयली जाल्यार खंयचेच बायलेक ल्हानसान गरजो पुराय करपा खातीर दादल्यांचेर अवलंबून रावचें पडचें ना, अतिशीन सांगलें। आयकात। देखिए, वो सब कह रहे हैं कि गृह आधार योजना के साथ रजिस्टर्ड तो है, लेकिन किसी को भी 1 साल से पैसा नहीं मिल रहा है। ये गृह आधार योजना की सच्चाई है। दूसरी बात, सब महिलाएं ये कहती हैं कि उन्हें थोड़ा सा भी खर्चा करने के लिए अपने घर में किसी पुरुष से पूछना पड़ता है। कभी पति से पूछना पड़ता है, कभी पिता से पूछना पड़ता है, कभी बेटे से पूछना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल के इस वादे से जब हर महिला के अकाउंट में 1,000 रुपए आएंगे, गृह आधार के बेनिफिशरीज के अकाउंट में 2,500 रुपए आएंगे, तो उनको खुशी है इस बात की कि उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। जर आमी वयता डोर टू डोर एक बरें ऑप्शन घेवन वयता, आम आदमी पक्षाचें जे ऑप्शन आहा ते कितें म्हणटा, हे फावटी दोनूय पार्ट्यो जे कितें करता पळय ते सगळ्यांक खबर आहा, आनी हे दोनूय पार्ट्यांनी जे कितें केल्लें आहा पळय ते तांकां ह्या इलेक्शनाक हांग येवपाचें आसा। ठामपणे सांगूं सोदता, सगळे लोक आमच्या फाटल्यान आसा। आम आदमी पार्टी हे फावटी कालांगूट प्लस गोंयान सरकार घडयता। गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत आनी कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार।